आदलो मंत्री आणि आदलो आमदार पांडुरंग मुर्गेकर जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताजेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हें नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात, हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाजें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मुर्गेकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्वेस्टिगेट जावंक जाय, कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी 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 कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मुर्गेकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक म्हत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंच हो इश्यू रेज करता, कितलेंच तांकां एक्सपोज करता, म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस cannot be we cannot inquire into the scams of the past and expose more scams. आणि ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येतात. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा आनी हो गोंयांत यशस्वी जाला. आनी ते कोणाकूच भिनात, तांकां वयल्यान पसून ब्लेसींग आहा, ते देवाक पसून सोडनात. म्हणजे परवरी जालां ताजेर आमकां कळटा की ते देवाक पसून सोडनात आनी ते कोणाक भिनात.